सूट करছো प्रभुजी. हरे कृष्णा. अम्मे अत्त अम्गे गुरुजन हुडगस्कोर्नो आत मंगलाचरण संज्ञा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे हरे. आयत सत्संगाक सर्व बंधू बांधवांक प्रीतीपूर्वक स्वागत. आयचे सत्संग आम्ही वेदिक हिरोइन्स म्हणून रामायणातो प्रेरणादायक आणि प्रमुख पात्र आणि स्वयं श्री महालक्ष्मी अवतार सीतादेवी विषय ऐकूया. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने. सीता माता जनक राजाले पुत्री साक्षात महालक्ष्मीन भूमी लोकारी प्रकट जलला. आता आम्ही एक श्लोकी रामायण ऐकूया. आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली विघ्ननं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्. या एक श्लोकी रामायणातून संक्षिप्त जाऊन रामायणातून येऊच्या मुख्य घटनेच्या वर्णन केलेलं असतं. कशी श्री रामचंद्रानं राम अवतारातून एक आदर्श पुरुषाला एक्झाम्पल दिलं की तशीची सीता देवीनं संसाराक एक आदर्श नारीला सीख दिलेलं असतं. सीता देवीनं रामायणातून धैर्य सहनशीलता विवेक आणि पतिव्रता धर्माच्या उदाहरण संसारक दिलेलं असतं. राजकुमारी जल सीता माता बमनाला वचन पाले सूचक खुशी खुशी श्री रामचंद्र वटू वनवासा वचनो कंदमूल खावनो त्याचे कष्ट सहन करता. रावणाले लंकातू अशोक वनातू राक्षसी मध्ये येतो सीता माता श्री रामचंद्राला स्मरण करून नलार्निद्वनो एक पतिव्रता नारीला आदर्श स्थापित करता. वाल्मिकी आश्रमातून सीता देवीना चरडू लवकुशाक तिकल चंद करून पालन पोषण करून एक आदर्श माताला
एक्झाम्पल लोकांक प्रस्तुत केलेलं असं. सीता देवी तपस्वी पळून स्वयं भूमाता प्रकट जाऊन सीता देवी अवताराक संपूर्ण करता. आम्ही आता सीता माता विषयी आयचे स्पीकर हिज ग्रेस विप्रसुनामा प्रभूक स्वागत करूया. हांगेल कार्मिक नाव विक्रम भट आणि हांनी फ्रेंच मल्टीनॅशनल कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर जाऊन आसी ती. प्रभूजी सिडीनाथ कॉलेजाच्या ग्रॅज्युएट आणि SP जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट कोण MBA प्राप्त केला ती. प्रभूजी has been initiated by His Holiness राधानाथ स्वामीजी महाराज. प्रभूजी भक्ती शास्त्री आणि भक्ती वैभव आणि 1 वर्षाच्या ट्रेनिंग वैष्णव ट्रेनिंग अकॅडमीतून केला ती. प्रभूजी कुटुंब मस्त जनरेशन कोण कारकळ व्यंकटरमण देवस्थान आणि महामाया गणपतीचा देवस्थान आणि काशीमठ संस्थानाच्या सेवा करतात. प्रभूजी आनो हनुमंतावट काशीमठ संस्थानाच्या सुमार मठाच्या कमिटी मेंबर आणि प्रभूजी अम्मा गौरी भट व्यास उपासना भजन अँड सत्संगाच्या ऑर्गनायझर आणि पार्टिसिपेंट. प्रभूजी बायला स्मिता राधा भट्ट एक ज्वेलरी डिझायनर आणि तंका संगीत आणि सत्संगातून मस्त रुची असं. तंगे सुपुत्र गोपीनाथ आणि देवामृत. आम्ही प्रभूजी का एक बनता हरे कृष्णा महामंत्र सांगून स्वागत करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्णा अर्जुन. देव बरे करो. एकदम भारी चंद कोण अँकरिंग केला म्हणजे अँकरिंग नवे स्टँडर्ड सेट केला आज तिथं चंद कोण प्रेझेंट करो. हरे कृष्ण. आणि अर्जुन आम्ही केन्नाय पळय येता खंयचे चेडवाल ऍक्टिव्हिटीज तू आणि हनुमान चालीसा विंगड पोरा स्तोत्र पठन करचें तू तो तेगेल फॅमिली केन्नाय मुखारसून आसता ती. सो धन्यवाद अर्जुन तू इतले चंद कोण पार्टिसिपेट करता आसा. तुका पळोवन आनी मस्त चेडू प्रेरीत जातली तशी म्हाका दिसता. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुराजन जॉइन केलेले खातीर. भागवत पुराण कोंकणीच प्लॅटफॉर्म मुरलीधर प्रभू सखीचरण माताजी आणि लीड करून हे इतले चंद कोण हे प्रोग्राम चलयता आसा ती आणि पुरा वैष्णव कोण हे प्लॅटफॉर्मार जॉइन जाली ती आणि पुराजना दंडवत प्रणाम करता की आयचे व्हड चांग दिवसांत सीता देवी जन्मोत्सवांत आम्ही हे भागवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्माचे माध्यमान जसं की कोट्टू मेळ न्हू एक घंटा खातीर ते सीता देवी ते महान व्यक्तित्व महान चरित्र ताचे आमी एक सत्संग ताचेर एक करता आसता ती एक व्हड भाग्य. श्रीला प्रभुपादान केलेले एक अरेंजमेंट की भक्तांक कीर्तनांत सत्संगांत एक रुची आणि एक नियमित रुपार करचें एक व्हड विशय आमकां प्रभुपाद स्वामीन हे संघटना रुपार हे कोण दिलेलें आसा आनी तातूंत हे एक ब्रांच म्हूण येता भागवत पुराण कोंकणी हे इतले चांग रुपार हे प्रोग्राम नियमित रुपार करता आसा. सो तुमकां पुराजनाक आपा स्वागत करून आमी हे सेशनांत प्रोसीड करूया. आमी आज ही सीता देवी जन्म उत्सव महान उत्सव आणि कोइन्सिडेंटली ऑल्सो तितकें कांय एकदम प्लॅन्ड नाही आसचें पुरो जाल्यार आमी ह्याच दिवसांत सीता देवीले डिस्कशनाची डेट आयिल्ली आसा. सो रजगोपी माताजीन बॅक एंडाक कॅल्क्युलेशन केलें नासचें पुरो जाल्यार हे आयज दिवसांतूची सिरीजांत तू सीता देवी विशय आज कोइन्सिडेंटली आयिल्लें आसा. सो आमी प्रार्थना करून हे सेशन सुरू करूया. एक नेक्स्ट 45 मिनिट्स आमी पुराजन ओट्टू मेळून आमगेले जालें तितलें एक मनान सीता देवी विशय उडगास करून तिगेले ते महानता तिगेले ते महिमा ताचे विशय उलोवन आमी तिगेले एक आशीर्वाद मागून घेवया. कसं जाल्यार की आमी पळयत मुखे तिगेले चरित्रांत तिगेले आशीर्वाद आसल्यार रामाल सेव करतना कसनय अडचण येना ती पळयता पुरा अडचण आशिल्ली दूर करता. हे हनुमंताना सांगचें आसा. सो ते आमी सेशनांत मुखारसून पळयत. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे.
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि आयच्या दिवसांक एक स्तोत्र म्हणू आम्ही तुम्ही अशी जाग्यार म्हूण येता सेशन सुरू करची पयलीं फुडें रामाल आनी सीताल्या प्रार्थना करून श्लोक म्हणू आम्ही मुखार सुया. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. सीतादेवीले चरित्रीतले महान आसा. आम्ही आयच्या सेशनांत एक 7 क्वेश्चन्स आम्ही पळयल्या तांतूं आम्ही आन्सर करूया की कशें एक मुख्य जावन आशिल्ली लील आशिल्लें दॅट ट्रायब पळोवया आमी सेशनार डिस्कस करचें. सीता देवीन तिगेलें साहस आनी साहस सहनशीलता आनी ती कितलेंय खंयच्याय टायमार ती एकदम भारी सेन्सिटिव्ह म्हळ्यार अलर्ट आसता तें कशी तें आमी पळोवया. आनी रामायणाचे पुरा पात्र आसा ती आमकां कसलेपणी तांकां दोकून शिक्षा मेळटा. सीता देवी आमकां खंयचे विशय शिकयता तें पळोवया. सीता देवी लंकेंत एकली आशिल्ली जाल्यार तिगेल्या कसन आशिल्ली एकली आसल्यार तें आमी पळोवया. आनी तें खंयची तें एक मोमेंट आसा ती सीता देवी लंकान आसतना त्या रामायणाचे भारी एक म्हणटात पळय भक्तिमयी जावन आशिल्लो तो एक प्रसंग तो खंयचो तें आमी ह्या सेशनांत पळोवया. आनी रावण लंका हें एक प्रकार सिद्धांतीक रुपारी हें कसन हाजे खंयचेंच तें प्रतीक तांणी आनी तें कसन विशय तें आमी पळोवया. आनी एक पंता तें मन आसता तें सीता देवी तें नॉर्मली मनांत येता तें सीता देवी आनी तें वेदवती जी सीता देवी न्हय आशिल्ली तें लंका वेलेली वेदवती आशिल्ली ताचे विशयान तूं एक पंता मनांत आसता डाउट्स संशय आसता तें आमी विशयार उलया. आनी एक लास्टार एक पंता भक्तांक भारी एक दुख्खा विशय जावं की कशी तांणी अयोध्या येवन जातर वय तांकां आपास विंगड जावका पडलें तें कशें कारण आसतलें तें कशें आमी मनावर येता तें आयकून आमी आयचें सेशन कंक्लूड करूया. सो अबाउट नेक्स्ट 45 मिनिट्स आसतलें आमी एक करून पॉयंट्स कवर करूया. सीता देवीले जन्मूची भारी अद्भुत आसा आनी सीता देवी विशय रामायणांत इतले सकयल प्रसंग आसा ती ताका वाल्मिकी ऋषी कोण रामायण बरयलें तांणी सांगचें आसा रामायण म्हळ्यार सीताया चरितम महत् म्हळ्यार रामायण सीताल चरित्राल विशयची त्या मुख्य विशय रामायणांत सीताल चरित्राची कसले की तिगेली भक्ती आमी एकदम म्हणटात पळय उद्देन येता ती देवाले देखून दूर आसतना कश्टांत आसतना तिगेली ती भक्ती उद्देन येता तें आमी पळयता. ताका सीतायम चरितम महत् म्हूण सांगिल्लें आसा. सीता देवी जनक महाराजाले धूव जावन अवतार घेतिल्लो आसा. जनक महाराजान मस्त सकट तपस्या केलेली आसा ताजे नंतर ती जल्लेली. आमी पळयता की रामचंद्र देवालें और सीता देवालें आवस बापून मस्त तपस्या केलेली आसा. दशरथ महाराजान जनक महाराजान तेच न जाण तांणी राम आनी सीता अवतरीत जाल्लेले आसा म्हूण पळयता. एक अशी प्रसंग येता रामायणांत केन्ना जनक महाराज म्हणटात पळय अशींच एक म्हळ्यार त्या रायान कसं तें सूर जावचें एग्रीकल्चरात सीजन ताणें तें रायान तें इनॉग्रेट करचें कसं रथयात्रा आसतना तें उद्घाटन करचें रथयात्राचें त्या एरियाचे राय जावं मेयर जावं प्रेसिडेंट जावं येवचे पुरो ताणें काम करचें न्हय जाल्यार तें इनॉग्रेशन म्हणटात पळय एक तें एक सूर करचें काम तशींच तें जनक महाराजान तें पुरा थंयचें सीजन सूर जावचे पयलीं पुरो फार्मींग सीजन तेन्ना जनक महाराजान तें सिंबॉलीक रुपारी तें थंय ते गद्यांत कोसितना तेन्ना तांकां एक व्हड एक पेटीसी आसता आनी ते पेटे भितर तांणी पळयल्यार ही इतली भारी एक चंद बालिका आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ही अद्भुत जावन आशिल्लो जन्म आमी पळयता अवतार जाल्लो सीता देवीले आनी ते भुमीन दोखून ती आयिल्ली आनी आमी पळयता की ती व्हड जाता तशींच जनक महाराज अंडर तिगेले आनीकय ते गूण देविले आनीकय उद्देन येता आनीकय दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ती व्हड जाता तिगेले गुणय दिसता आनी ती एक शत्राणी म्हळ्यार ती महाराणी तूं कसन तें एक गूण आसूं का तें पुरा तिगेलें येता.
म्हळ्यार कशी एक महाराणी ते एक रॉयल फॅमिली देखून ते एक प्रिन्सेस असता म्हणटात पळय महाराणी तांगेल्यान तूं कसन कसन एक आसता ते पुरा आमी पळयत म्हूण सांगिल्लें आसा. अशींची मुखार सून वताना ते टायम येता की जनक महाराज तांगेली सीता देवी स्वयंवरा खातीर पुरा ते पुरा ऑर्गनायज करता म्हूण सांगिल्लें आसा. ते संघटन पुरा म्हणटार एक प्रकार ते कशें ते प्रोग्राम जावचे आनी पळोवन घेता ती. आनी ते फुडें टायमान तूं जे स्वयंवर जावचें म्हळ्यार बाप सून आनी धुवेन ओट्टू मेळ न्हू ते क्रायटेरिया डिसायड करता आशिल्लीं तांणी. म्हळ्यार तांकां कसन एक प्रकाराचो चार्क जावका त्या लेखार तांणी स्वयंवर दवरयत म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार तांकां गोत आसा असन पुरा स्वयंवरान तूं क्वॉलिफाय जावचे खातीर टेस्ट दवरल्यार त्या प्रकाराच्योची जनान क्वॉलिफाय जावं कशें आमी द्रौपदी स्वयंवरान तुवें पळयत ते आशिल्लें कार्य कोरक आशिल्लें ते स्वयंवरान तूं त्या अर्जुनाक साथ दिशिल्लें सादारण मटा. सो ताचेन सिद्ध जाता म्हूण. आनी जनक महाराज जाले ते धनुश्य बाण आशिल्लो शिवधनुश आशिल्लें ते प्रॅक्टिकली म्हळ्यार कोणाक हाल्लोवचें जायना तसलें आशिल्लें. म्हळ्यार जनक महाराजान अशें दवरलें तें कार्य कोण हा ते धनुश्य उखळूं जातलो तागेल्यान तूं तें साहस वीरता शक्ती आसा सीता देवी लोट्टू लग्न करून घेवचें म्हूण. सो त्या प्रकाराचें तें एक सायजाचें आशिल्लें म्हूण कितलें जनान उठकोळ नाडका आशिल्लें तें तितलें तें ताजें वजन आशिल्लें. जाल्यार रामचंद्र तें भारी कांय नातल्या म्हणके उखळटा आनी आनी त्या समयारीची ते सगळ्यांची सभागृहांत तूं त्या वरमाला सीता देवी रामा घालता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तांणी जावन ते म्हणटात पळय दोग जन दशरथ महाराज आनी जनक महाराज आनी तांगेल फॅमिलीजा खातीर हे म्हणटात पळय कसन की एक कल्पन करनातील तांगेल खातीर एक म्हणटात पळय ड्रीम कम ट्रू हाजे की कसन व्हड साध्य आसवे रामान आनी सीतान ओट्टू मेळचें. सो दोनी फॅमिलीजा खातीर एक भारी एक परिवारा खातीर एक भारी एक चांग म्हणटात पळय एक हाचे की व्हड कसनय जावचें साथ दिना म्हूण दोनी फॅमिलीजाक तशें दिसता म्हूण आमी पळयत. आनी मागीर अयोध्या वतरी आमकां तो प्रसंग गोत आसा की ते रामाक वनवासा पेटोवचे ते एक पुरा ते एक मंथरा आनी कैकेयीलें ते अशी ते प्रसंग जाता. आनी त्या समयार सीता देवी सांगता की हांव येता म्हूण. रामान लक्ष्य आशिल्लें की तेन्ना अवस्था अयोध्यान पुराजन प्रजाजन वय सांगता आशिल्लें की म्हाका येवका तुमगेलो वनवासाक म्हूण. जाल्यार ह्या समयार कसन कोरका तेन्ना रामान त्या समयार तागेलें त्या अवतारान तो दाखोवन दिता त्या लेकार ह्या समयार ताका रामा दाखोवन दिवका आशिल्लें की तागेलें तें पुत्र धर्म जावन आशिल्लें तें श्रेश्ठ तें हांव करून दाखयता म्हूण. कसलें की त्या समयार आमी पळयत की क्षत्रिय जनाले इतली शक्ती आशिल्ली की तांणी तांगेलें सांगिल्लें एक वचन ताजें बंधन जावन तें पालन करनातील जाल्यार समाजान तूं मस्त प्रकारा प्रॉब्लेम जावचें साध्य आशिल्लें. ताका ते सांगतात पळय प्राण जाय पण वचन न जाय ते रघुकुल नीती म्हूण. म्हळ्यार तांणी तांकां तांगेल वचनान बांदून घालता आशिल्लीं. ताका ते क्षत्रिय आसा ते एक धर्म म्हूण. सो ते रायाल ते एक राजधर्म ते एक फॉलो करचें ताचें एक आमी पालन करचें तो एक व्हड विशय ताकाची राम वनवासा खातीर वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आमी मुखारसून पळयत हें सकाण जाता सकाळीं आशिल्लें कैकेयी आनी भेट्टून ते रामाक कळटा की आनी आतां वनवासा वचचें आसा वापस येता. तेन्ना आमगे परिवारा जनाक पळय ते मुखाचें एक्सप्रेशन पळोवन म्हळ्यार तोंडाचें ते कल पळोवन एक कळटा कसन की जल्ना म्हूण. तशींची रामान आयल सीताक कळटा कसन की जल्ना म्हूण. तांगेल मुख कमल पळयल्यार कळटा कसन की जल्ना कसन की आसा म्हूण. तेन्ना राम तागेलें शांत स्वभावा लेकार कसनय ताका होड करना कसनय एक म्हणटा कोपान नासी कसनय एक प्रकारारी म्हणटात पळय गडबडी नासी शांत रुपारी सीता देवी सांगता कसन जल्लें म्हळ्यार मिनिमायज करता तो कसन एक व्हड विशय न्ही हें पुरो जावचे विशय कसन जाता एक पण तो जाता म्हळ्यार खंयचे प्रकारारी सीता देवीक खोप येवचें नज त्या प्रकारार तो चितलें राम शांत रुपारी सीता देवी सांगता म्हूण सांगता. आनी सीता देवी रामचंद्र सांगता की आतां वना वचचें आसा तेन्ना जावचें आशिल्लें जाल्लेंचें कर्तव्य करूं का ताका तूं कसनय प्रकारारी कैकेयी खातीर लक्ष्मणा खातीर भरता खातीर कसनय एक मनान द्वेश दवरनाका की तांगेल निमित्त अशें पुरो जाल्लें तूं अशी तें पुरा सोड हें जावचें आशिल्लें जाल्लें म्हणून तशी राम तांकां सांगता आसा. आनी रामान आनी सीतान हे प्रकारार पळयत तांणी कितलें सौम्य आशिल्लीं ती
आणि एक प्रकार तांगेल कोणाले मन दुखोवचें ना तसले एक स्वभाव आशिल्लो म्हूण ह्या प्रसंगान तुवें कळटा. आणि राम इतले मुखारसून लेखता की मुखार भरत राय जातलो तेन्ना तागेल येद्रा सभांत आनी चुकून मागीर तूं भरत आल्यान तूं मेगेल विशीं व्हड कोन्न सांगू नाका की राम कितलो चांग आशिल्लो, रामाल चरित्र कितलें चांग. म्हळ्यार ते भरत आल राय जाल्यार तागेल तें एक स्थानाच गौरव आसा. राय जातरी हांव तागेल मालगड भाव अशा पुरो तुगेल हांव तुगेल खातीर प्रितीच अशा पुरो जाल्यार मेगेल विशय कसो चांग तागेल येद्रा उरलो नाका. म्हळ्यार त्या रायाल त्या गौरव स्थाना खातीर ताजे मुखार सुनू विंगड कोणाक होड करूं नज म्हळ्यार राम असल पुत्र उलोवचें सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार राम आतां क्लियरली अशी तिगेले सीता देवीले अशी उलयता आसा म्हळ्यार तूं आनी येवची ना न्हू ताका हांव पुरो सांगता आसा म्हूण. ह्या पुरो आयकतरी सीता देवीक एक प्रकार म्हणटात पळय ती शॉकांतू आसता. कसनकी एक म्हणटात पळय आश्चर्य जावन एक भारी दुःख सी जाता सीता देवीक. आणि ती लेखता की अशी राम अशी उतर उलयता की म्हळ्यार हांव खंडीत तांगेल ओटू येना मू वनांतू त्या प्रकारान आनी मेगेल्या उलयता आसा ती म्हूण सीता देवी दिसता खंय. आनी मागीर रामचंद्र वापास सांगता खंय त्या वनांत म्हळ्यार खावच्या पिवच्या कसं म्हूण ताका वेवस्था ना. एक पण शाक म्हळ्यार तडसूचें जायना, शीं म्हळ्यार तडसूचें जायना, कसन प्रकारा किडे पुरा पशु पक्षी असता ती कोण येवन कोंकिता केन्ना कोण येवन कसं बाद दिता म्हूण सांगू जायना. आनी पशु पक्षी सोडी भूत प्रेत राक्षस कसन असतात वनांतू. म्हळ्यार राम एक प्रकारारी भिवयता अशी आसा तशी आमी पळयता सीता कसळ पुरा विशय सांगून जाल्यार तशी वय न्ही रामाले अनुभव वय आशिल्लो आत्ता ಸ್ವಲ್ಪ काल पुरतो विश्वामित्रा ಒಟ್ಟು वनांत वचून आयलो. सो रामाल अनुभव वय आशिल्लो वन म्हळ्यार कशें आसता म्हणून ताण कसन पळयला त्या प्रकारार तो सीता देवी सांगता आसत. जाल्यार ही सीता देवी म्हणटात पळय एकदम निश्चयपूर्वक म्हळ्यार दृढ जावन सांगता की कसने परिस्थिती असो हांव रामा तुगेलो ओटू येतलीची म्हूण. कसं जाल्यार की कितलें तूं म्हाका हें पुरो सांगता आसा की थंय पुरो सौकर्य ना म्हळ्यार ते चांग वेवस्था ना जाल्यार ही पुरा पशी व्हड तपस्या मेगेल खातीर तुगेल्या किना दूर रावचें ती व्हड तपस्या. ह्या पुरा कश्टाट ना म्हाका जाल्यार तुगेल्या किना दूर रावचें तें कश्ट बारी व्हड म्हूण अशी सीता देवी सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. राम तेन्ना सीता देवीक उगल सीता की तूं कसन तूं सांगतास तुगेल भावना भारी व्हड विशय तूं की असल कश्ट असल्यार तूं मागसी ना आनी तूं सांगतास जाल्यार तें हें म्हणटात पळय वन म्हळ्यार असल जागो तूं येवच तसल न्हय तो म्हूण. आनी म्हळ्यार राम इनडायरेक्टली सांगता की तूं रावळा रांदतू आशिल्ली सान दोखून जनक महाराजाल रावळा रांदत आशिल्ली आतां वाडीक खंयच्या तरी येवन हांगा अयोध्यांत आसा तें जायना म्हूण. जाल्यार ही सीता देवी तें एक दृढ निश्चय पळय स्ट्रेंथ कोणाली एक शक्ती मस्त रुपार पळयता. आमी एक क्षत्रिय शक्ती आमी पळयता ती की कितले चांग रुपार तो तागेले एक बल आसा धनुष्य बाण खडगू घेवन कशी तो एक लढाई करता ताजेन एक शक्ती पळयता आमी तागेले म्हूण. आनी एक पंता अशी पोर्ट्रे जाता की सीता देवी एकदम पॅसिव्ह आशिल्ली म्हूण सौम्य तिणें म्हळ्यार तशी प्रॅक्टिकली आयच्या लायफान जावचें साध्य ना की अशी कसन जावका त्या परिस्थितींत एडॅप्ट करचें. चांग रोल मॉडेल न्ही तशी एक पंता एकेडमिक स्कॉलर्स पोर्ट्रे करता ती. जाल्यार आमी पळयता रामायणांतू शक्ती म्हळ्यार विंगड रुपार दाखयता. शक्ती म्हळ्यार खाली म्हणटात पळय खाली देहात शक्ती न्ही मस्त रुपार आमी पळयता शक्ती म्हळ्यार विंगड आसा म्हूण. कंब रामायणांत तूं सांगिल्लें आसा सीता देवी सान आसतनाची ते शिवधनुश पळय म्हळ्यार सान म्हळ्यार ते 3-4 वर्साची आयु अशें पुरो तितली सान आसतनाची ती शिवधनुश अशींच घेवन भोंवता आशिल्ली कांय नासल्या म्हणके. तें जनक महाराजा पळोवन तो शॉक जाता खंय इतली सान बालिका आसतनाची हें शिवधनुश उखलता खंयच्या शिवधनुशाक 100 कटल्यान जेन्ना ओट्टू मेळून उखलूं जायना म्हळ्यार हिगेल खातीर असल एक बामूण सोदूं का कोण हें शिवधनुश कोणी उखलतलो न्हय इतली सान प्रायरी आसतना म्हूण. सो आमी पळयता की कशी तिगेलें ती एक शक्ती आशिल्ली शत्रांनी लेकार वय आशिल्ली जाल्यार ह्या परिस्थितीन तूं ती एक विंगड रुपार शक्ती दाखयता. रामानय ह्या परिस्थितीन तूं पळयत आशिल्लें की कैकेयीन सांगली सीता ताणें सांगीत आशिल्लें लढाई करूं आशिल्ली कैकेयी ओटू तागेले आवसूक सांगीत आशिल्लें कौशल्याक आनी
दशरथाक की हें सम न्ही आज हांव राय जाल्लो आसा आजी हें करचें सम न्ही जाल्यार तो राम तागेले कशें की एक पुत्र धर्म म्हूण ते एक्सेप्ट करता आमी पळयता आनी कशें की विपरीत परिस्थिती जाताना ते एक्सेप्ट करचें की हे कश्ट सवय जाल्यार हाका स्विकार करता ताजे खातीर एक विशेष शक्ती जावका आनी ती शक्ती सीता देवी आमकां दाखयता आमी पळयता सगळें आमी रामायणाचें मूड पळयल्यार पळय रामायणांत भावना सगळें तें काव्य हातूं इतलें छंद आसा तें काव्य रामायण सगळें हातूं पळयल्यार पळय पुरा जना कश्ट येता भरताक कौशल्याक दशरथाक अशी खंयचें तें मुख्य पात्र ना त्या सगळ्या परिवारांत कोणाक कश्ट येना पुरा जन आसा जाल्यार तांणी कसन ते एक मर्यादेन कसने मर्याद चुक्कन अशी म्हणटात पळय चांग रुपारी ते परिस्थिती एक्सेप्ट करता ती पुरा कोण कोण पात्र आसा ती राम असो भरत असो कौशल्य असो लक्ष्मण असो कोणीय असो ती पुरा जन ते कशी पात्र एक्सेप्ट करतात की एक समय अशें आसता की आमकां मन आशिल्लें तशें जायना त्या समयार आमगेलें तें मनोबल शक्ती आसूं का की त्या परिस्थिती स्विकार करून आमी मुखार सून वचूं का तें एक आमी पळयत हें एक छांग रुपारी रामायणांत दाखयता म्हूण आमी पळयता कशें जाल्यार की एक पंता मस्त टायम आसता की आमकां अशें दिसता की कशें जातलें तें म्हळ्यार आमी एक्सेप्ट करता आमी कांय करूं जायना ताका दैववाद म्हणटात म्हळ्यार एक्सेप्ट करचें कशें आमगेले लेकार प्रयास करची ना न्हू तो भशेन कशें जावचें जातलेंची ना आमगेले प्रयास कितले जाता ते आमी प्रयास करता जाल्यार एक पंता अशें आसता की एक जना स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्डांत तशें आसता कोणाक तांणी नास्तीक आसता ती तांणी सांगता ती आमगेले प्रयासान फल येवचें म्हूण आनी तूं देवाल कांय विशय ना म्हूण ताका कर्मवाद म्हणटा ती जाल्यार कसं जावचें तूं कर्म दैव आनी काल आसा कर्म दैव आनी काला लेखारी तांतूं फल मेळचें आसा आमकां तेन्ना तें एक्सेप्ट करून मुखार सून वचचें पडलें त्या एक व्हड विशय आमी सीता देवी चरित्रांत पळयता मस्त कसं जाल्यार आमी एक्सेप्ट करना अशी कांय करनातल्यार प्रयास करनातल्यार ते म्हणटात पळय ते विक्टमहूड जाता कसं करचें अशी जाता आनी मागीर तांतूं एक मनोभावन अशी जाता आमगेले हातूं की म्हगेलो तशी जाता आसा आनी आमी असल विचार येता आमगेले मनांत हागेल निमित्त अशें जालें हे परिवारांत हागेल निमित्त अशें जालें आमकां पुरो अशें कश्ट आशिल्ले विंगड जनाल निमित्त तसल पुरा एक मनांत येता म्हूण सांगिल्लें ताका आमी केन्ना एक स्विकार करनात पळय ती परिस्थिती तेन्ना आमगेल्या जिवनांत तें एक म्हणटात पळय मनांत केन्नाय कशें की घुंवता आसता एक्सेप्ट करनातिले निमित्त आमी घुंवता आसता आनी कशें एक कार्य आमी चांग रुपारी मुखार सून वचचें जायना तसल परिस्थितींत केन्ना आमी परिस्थिती एक्सेप्ट करना ती आनी एक खंयचें एक रिलेशनशिपांत तूं चांग रुपार मुखार सून वचचें जायना ते परिस्थिती एक्सेप्ट करनातिले निमित्त कसं जाल्यार की ह्या जिवनांत आमी पळयत पुरा जनां वर्सां पुरो चांग समय कश्टा समय येता आसता आनी ते खंयचेंय ते एक्स्ट्रीम पोजिशनार आमी चड मना वरना ते एक्सेप्ट करची कशी त्या सीता देवी आमकां दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा रामायणाचें एक पात्र चरित्र आमकां एक विशय शिकयता आमी ते पळयता जाल्यार ही सीता देवीन तें मुख्य जावन आमकां दाखयलेलें आसा की कश्टा समयार ते परिस्थिती स्विकार करून आमी कशी मुखार सूं येता आनी कशी तें देवाल भक्तीन तूं मुखार सूं येता तें तीन दाखयलेलें आसा जाल्यार की स्वाभावीक जावन आमी पळयता केन्ना आमकां साम रुपारी कोणी आमगेले क्रिटिसायज केल्यार आमी तें इमिजिएटली आमी डिनाय करतलीं ती ना ना तें सांगचें सम न्ही तुवें ऑर आमी कुडले विंगड कोणालें आमगेले मनांत येतलें की हांव न्ही तें तागेले निमित्त जावन जाल्लें ऑर तें कोण आमकां क्रिटिसायज करता आमी तागेले विशय सांगतलीं की ताका कशें गोत्ता ताणें शिवल्लोच ताणें म्हूण जाल्यार हें पुरा आसतना सीता देवी त्या चरित्रांत आमी पळयलें कसन तीन आयकून घेतिल्लें आसा जाल्यार ते केन्ना जावका तेन्ना ती कॉम्प्रोमायज करना आनी केन्ना ते एक्सेप्ट करता तेन्ना ती एक्सेप्टय करता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां ह्या समयार आमी पळयता रामचंद्र सांगता आसता तिका की तूं येवची नाका म्हगेलो ओटू म्हूण जाल्यार ह्या समयार ती नशी करनी आतां रामान सांगलां हांव येवची नाका हांव एक्सेप्ट करता म्हणून ना ह्या परिस्थितीन तीन एग्री करनी रामा लोटू ती अशी वता रामा सांगता की रामा सांगता कसन म्हगेलें एक दुर्भाग्य बा म्हगेलें बापसून असेल एक व्यक्ती वट म्हगेलें वार्डीक केल्लें कोणाक म्हगेलें वनांत रक्षण करूं जायना म्हूण अशी म्हूण सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा सो एक प्रकारार पळयलें असल उतर उरलेल्यार
राम कोप येवका न्हू हसन उलयता आसता म्हळ्यार बापसून असल व्यक्ती वाटी कोण गेले कोण म्हगेलें रक्षण करूं जायना म्हळ्यार ते एक अहंकाराक अशी एक म्हणटात पळय पेट्टू जाल्यार म्हण आसतलें न्हू जाल्यार रामचंद्राल मनाक तशी वचय ना की रामचंद्र देवाक सीताल मनांत हृदयांत कसं आसता म्हूण कळटा आनी ती न्हय अशी म्हणल्यार सीता रामचंद्र देवाक क्लियर जाता की तिका कसं अशी एक प्रकार ऑब्लिगेशनान न्ही की म्हगेलो पती धर्म न्हू हांव वचूं का हांव वचनातले मागीर पुराजन सांगतली ती की राम वनवासाचे मुखार आनी ही हांगा ऐश्वर्या राबता आसा अशी कसं एक म्हणटा पण जन दाखोवच्या खातीर म्हूण की न्ही म्हूण रामा पळोवंक आशिल्ली जाल्यार ती असल उतर उलयतना रामचंद्र सांगता की म्हगेल्या मनांत कसनय आतां संशय ना की तुका येवका म्हणून खंडितय येवका म्हणून तो आमी पळोवं येता की रामचंद्राने ते इंटरप्रिटेशन सीता देवीन केलें पळय एक पंत आमी उलयतना येद्रा कोण उलयता तागेले वर्ड्स धरूनच कशी राम अशी सीता देवी मनांत अशी नाशिल्लें की रामाक हर्ट जावंक म्हणून तिगेलें इंटेन्शन कसं की विंगड आशिल्लें रामान आमी पळोवं येता ताणें तें इंटेन्शन पळयलें म्हळ्यार आमी ह्या पुरा रिलेशनशिप्सांत आमी पळोवं येता आमी हें पुरा प्रॅक्टिकली एप्लाय करचो तसलें आसा जाल्यार की मस्त सिच्युएशनांत अशी जाता कोणी उत्तेजीत जावन कसं आमकां म्हणच्या पुरोची आमगेले कोण म्हणटात पळय परिवार फ्रेंड्सांतू जाल्यार आमी त्या समयार अशी आमी एक मनांत व्हरल्यार हां तो कसं की सांगतास वय जाल्यार ताका उद्देश कसं नासचें पुरो ताणें उरलेलें त्या उतराक चुकून विंगड उतर उपयोग केल्लो आसचें पुरो जाल्यार तागेलें मनांत कसं नास तसंच पुरा आमी ते एक व्यवहार दवरल्यार तशी आमी एक भावन दवरल्यार मस्त सकट रूप चांग रुपारी चलो येता म्हूण आमी ह्या पुरा प्रसंगांतू आमी पळोवं येता निजान सो मुखारी तांणी वनवासा वतात वय आनी तांगे लायफ सडनली चेंज जाता म्हणटात पळय एक रॉयल लायफ रावळारांत तसो देखून सडनली तांणी म्हणटात घर नातील म्हणटात पळय खंय रावची म्हूण गोत्ता तांकां तसले एक प्रकारार तांगेले एक परिस्थिती येता जाल्यार खंय पूण एक पंता वय सीता देवीन कसं एक म्हणटात पळय रामायण उल्लेख ना की तिन कंप्लेन केल्लें कसं कश्ट जाता सब हांव लेखील वय येवेत म्हणून आतां येत तर कळ्ळें की कसं कश्ट जाता बाय हें रान्नांत तूं राब जाग ना कसं हें परिस्थिती कसं आमी 14 वर्सां खातीर हांव कसं चिवकी केलेलें आसा हें कैकेल निमित्त पुराशी जाल्लें खंय वय ती एक पंता वय म्हणी पुरा समय तिगेलें ह्यांची मनांत तशिल्ली की कशी त्या परिस्थितीन तूं ती तिगेल लेकार सेव कोर येता रामाली आनी त्या लेकार ते कशी चांग रुपार राब येता म्हूण आनी ती भूमी देविली हें न्हू प्रतीक न्हू आनी भूमी देवी आमी पळोवं येता केन्ना दिवच्यांतू आसता कसं घेवच्यांत न्ही भूमी देखून आमकां पुरा मेळटा तशींची सीता देवीले आमी चरित्रांत पळोवं येता अनएंडींग सर्वीस एटिट्यूड म्हळ्यार खंय वय तिगेलें त्या मनांत तूं आत्तां राबोवका म्हूण तशें दिसना कंटिन्युअसली ती ह्यांच पळयता की कशी हांव सेव कोर येता कशी हांव हे परिस्थितीन चांग रुपार राब येता विंगड जेन्ना खुशी कोर येता ह्यांची तेगेले मनांत आसता म्हूण आमी पळोवं येता सो मुखार सून अशी जाता की ते सगळ्यांशी ते प्रसंग येता की अपहरण जाता तें रावणान आनी थंय वताना आमी ह्या एक विशयांत पळोवं येता की रावण घेवन वताना तेन्ना जटायून येवचेच मतीन तूं जाल्यार ही सीता देवी असल परिस्थितीन तसं आमी पळोवं येता कसं एक नमुने कश्ट आसता रावण घेवन वता आसा जाल्यार ती शत्राणी आनी आमी सांगिल्लें पळय तिगेलें अलर्टनेस कशें आसा म्हूण ह्या परिस्थितीन तुवें सांगता जटायून मुखार आयले सुद्दां ती कळटा की जटायूक रावणा लढाई करचें जायच ना म्हूण ताका ती सुरे जटायू सांगता खंय मेळ्ळी सीता हे जटायू तूं रामा सांगू का कसं जाल्लें म्हूण तेन्ना जटाय फुडले मना येता की सीता देवीन इनडायरेक्टली म्हाका सांगिल्लें आसा की लढायेन तूं कसले जावचें पुरो रामान येव ते दोळते हांव जिवंत आसूं का रामा मेसेज दिवचे खातीर म्हूण म्हळ्यार सीता देवीन तें हिंट दिलें जटायूक की लढाई कसले जावो रामा सांगू का तूं हें म्हूण तें जटायून घट्टी धरलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा ते मुखार लढायेन कसं अवस्थ जाता गेलें पुरा प्रकारार तो लढाई करता जाल्यार आमी पळोवं येता मुखार सून इतलें तागेलें कश्ट आसल्यार कशी आसल्यार तो ते लढाई कोर न्हू मुखार सून ते रामान सांगता तो सीता देवीन सांगिल्ले खातीर सो आमी ते सीता देवी ते अलर्टनेस पळोवं येता त्या सिच्युएशनान ते मेसेज करचें तूं आनी आनीक एक विशय पळोवं येता ते आकाशा देखून घेवन वता आसतना रावणान तीन तिगेले ते आभुशणे
थोडे वानर दिसता ती आणि ते कुठले म्हणतात पळय गोत नातील ते इझिली ती स्लिप करून सोडता ते आभूषण म्हळ्यार ती गोत आसा मुखार सून हें हांकां मेळल्यार ते आनीक एक हिंट मेळटलें कशी ते सीता देवी ह्या डायरेक्शनाक गेल्या म्हणून म्हळ्यार असल परिस्थितीन तूं सीता देवी त्या प्रेझन्स ऑफ मायंड सोडना म्हणटात पळय ते अलर्टनेस ते आमी तिगेले त्या चरित्रांत आमी पळोवं येता म्हणून आमी सांगितलें मुखारी आमी पळयता सीता देवी लंकेंत आसता आनी रावण हांवें श्राप आशिल्लो ताका कसने एक प्रकार फोर्स करूं जायनाशिल्लें ताका श्रापा निमित्त जाल्यारय ताणें मस्त प्रकारार भिवोच आशिल्लें आनी मस्त सकट राक्षस आशिल्ले तांगेल कारण भिवोच आशिल्लें एक पंता चांग करून तें उलोवचें आशिल्लें एक पंता भिवोच आशिल्लें लंका गेल्ली ताकाची रावण पुरा ते पुष्पक विमान तागेलें व्हड व्हड तें भांगराज पुराज रावल्यार पॅलेसीस पुरा दाखयता जाल्यार सीता देवी तें कांय पुरा मन आवरना आनी तिगेले मनांत अशी आसता की ती कशी राम वनां राबता जाल्यार ती वय भायरी राबतली आनी त्या प्रकारान ती अशोक वाटिकांतू राबता रावण मस्त प्रकार अशें म्हणटात प्रयास करता एक पंता बिश्टोन भिवोन कसन करता आनी ताणें मस्त नमुन्याचे राक्षसी त्या अशोका वाटिका दवरलेलें तिका भिवोच्या खातीर विंगड रुपात स्वरूप आशिल्लें कोण पळयल्यार भित्ता आशिल्लीं ती आनी एक पंता तो विंगड कोणाक चांग उतर उलोवच्याक कोणाक पेटयत आशिल्लो विभीषणाक बायल सरमा म्हूण आशिल्ली ताकाय रावण पेटयत आशिल्ली की तूं चांग रुपार उलय म्हूण जाल्यार आमी गोतस विभीषण आनी तागेले बायल दोग जन रामाल मस्त भक्त आशिल्लीं ती आनी ऑल्दो तांणी रावणालें भाऊ जावन आशिल्लो जाल्यारय तांणी देवालें रामाल आनी सीताल भक्त आशिल्लीं सीताक रमा म्हणटा ती आनी विभीषणाल बायलेलें नांव सरमा आनी तिणें कितलें आसल्यारय ती जालें तितलें सीता देवीले त्या परिस्थितीन तूं सेव करून सांगता आशिल्ली म्हळ्यार आमकां एक टायम आस पळय की मायावी शक्ती उपयोग करून रावण रामाल गळ कट्टून सोडलो म्हूण अशी हाण देवालें तोंड हाण दाखयता माथी हाण दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा सीता देवी भयंकर एक पंता म्हळ्यार तितली ती रावणाल माया शक्ती आशिल्ली जाल्यार मुखार सून येवन सरमा सांगता तिका की ते तशी न्हय आशिल्ली त्या मायावी शक्ती आशिल्ल्या म्हूण आनी हनुमंताक अशी तें तागेले बाल्लाक उज दिवचें म्हूण तें डिसिजन घेतना तिगेल तें सोर्सीस हातूंत तिका तें मेसेज केलें सरमाना सांगचें आसा सीता देवी की अशें जाता आसा म्हूण हनुमंताल खातीर सो आमी पळोवं येता असल पुरो मस्त सकट टेक्निक्स रावण यूज करता आशिल्लो बाद दिवच्या खातीर जाल्यार सीता देवी तिगेल धड आशिल्लें कसलें भिना ती म्हूण आतां आमगेले एक मनांत येवचें आसा पुरो की तुमी चॅट बॉक्सांत आन्सर करूं येता जावं कळल्यार की सीता देवी एकली आशिल्ली कोणीय नाशिल्लें तिगेलें जाल्यार तिगेलें तें कसन तें विशेष शक्ती आशिल्ली की ती एकली आसल्यारय ती एकली नाशिल्ली कसन तें तुमी चॅट बॉक्सार जावं कळल्यार टायप करूं पुरा प्रकारार आमी पळयत सीता देवीलें कितले सान प्रायर दोखूनच जन्मा दोखूनच ती ते राज परिवाराची कन्या आशिल्ली थंय दोखून तिणें कितले चांग रुपार कितले जन तिगेले कितले सकट दासी आशिल्ले तिगेले ओट्टू कितले सकट जन तिणें सांगिल्लें तें नेक्स्ट क्षणान तूं जावका तसल त्या प्रकारार तिगेलें तें एक ऐश्वर्य आशिल्लें आनी तिगेलें म्हणटात पळय परिस्थिती आशिल्ली आनी आत्तां आमी पळयल्यार सगळें पुरा भयानक राक्षसा जना ओट्टू राक्षसी ओट्टू लंकेन ती एकली आसा तिगेलें कसन तें एक आशिल्लें पूण कोणाक तांगेलें ओपिनियन दिवपाक की लंकान ती एकली आशिल्ली जाल्यार तिगेलें कसन एक आशिल्लें तिगेलें म्हणून वय राम नामावेर विश्वासू म्हूण सांगिल्लें आसा आनी कोणे कसन सांगचें आसा की सीता देवी पातिव्रत्य म्हूण हांवें सांगिल्लें आसा करेक्ट सो असेल पुरा आमी सीता देवी चरित्रांत पळयता की ती ते एकले आसल्यार वय तिगेलें ते कसन ते विशेष एक शक्ती आसा म्हणून आमगेले पुरा मना येता कसलें की रामायण आमी इतले काळ दुखून पुरा जेन्ना आमी आयकता आसा ती आमगे स्वाभावीक रुपारी असल प्रश्नांत ते कसन आसा ते उत्तर आसचें पुरो म्हूण आमगेले मनांत येता सो आमी पळयता वय ते रामनामान तिगेले ते एक विश्वासू
आणि ते देवाले भक्ती रामाल खातीर ते खंयचेय क्षणां तूं ती चुकयना म्हूण ते राम नाम करता ते देवाल स्मरण करता भाईची दृश्टीन अशी दिसच्या पुरो ती एकली आसा जाल्यार ती केन्ना एकली नाशिल्ली म्हूण आमी ते पळयता आनी भक्तीचे आमी एक विशय पळयता की देवाल किन्ना धूर असल्यार वय आमी पळयता की ती धूर नाशिल्ली कसले की भक्ती एक प्रकाराची इतले ते तांगेली दृढ भक्ती आशिल्ली सीता देवीली की कशें एक रानांत उज लागल्यार वार आयल्यार तो उज्ज आनीकय व्हड जाता तशींच हे भक्तीन तूं देवाल देखून दूर जाल्यार त्या कश्टा निमित्त तांगेली भक्ती आनी देवाल स्मरण करचें देवाल सेव करचें देवाल विशयी चिंतन करचें तें आनीकय वाडून वता त्या रान्ना लागीं उज्या म्हणकेची आमगेली भक्ती म्हळ्यार सान कॅन्डल दिव्या म्हणके आसता कश्ट आयल्यार आमकां अशें दिसचें की आमी देवाल देखून दूर आसा आमकां कश्ट आयल्यार आमगेले देवाल ना आमगेले ते सान कॅन्डला म्हणके ते कश्ट आयल्यार तो वाडवून वता दिवो जाल्यार सीता देवी म्हळ्यार आमी पळयता सने एक प्रकाराचे कश्ट आयल्यार वय ती ते दूर असल्यार वय तिगेली ती भक्ती वाडता वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आमी आनीक एक विशय पळयता हो प्रसंग भारी एक चंद प्रसंग एक म्हणटा ते अशोक वाटिका केन्नाय देवीक बाद दिता आशिल्ली तांणी तेन्ना एक म्हणटा एक राक्षस येवन सांगता की तुका आतां मान सोडटली आनी अशी पुरा म्हणून आनी मस्त प्रकार मागीर ते कशें रावणान ते हे गळ कट केल्लो रामाला हांव तांकां मान सोडलें अशें पुरो सांगता तेन्ना सीता देवी असं म्हणटात पळय असल पुरा जत्ता आसतना तिके मन चिक्के आशिल्लें कसन जत्ता आसा म्हणून तेन्ना अशी पयसून आशिल्ली तेन्ना रामायण हर एक शांत मोहक आवाजान तूं रामाल पुरा गुणगान तिका आयक पडटा हें कोण आपा कसलें की अशी छांग रुपार देवाल गुणगान करतलें आनी छांग रुपार अशें म्हणटलें कोणीय ना तूं लंकान तूं हें कोण आपा म्हणून आनी हनुमंत शांत स्वरुपार आशिल्लो ताका तो दिसनाशिल्लो झाडार बसून आशिल्लो तो दिसनाशिल्लो हनुमंत भारी कुशेर आशिल्लो ताका सीता देवील दर्शन जाल्लें आनी रामालें कीर्तन करचें म्हळ्यार ताका ताजे की व्हड विशय तागे खातीर कसने ना ताका तिगेल मनाक आकर्शीत करच्या खातीर तो रामाल कीर्तन करता आशिल्लो जाल्यार तो निपून बशिल्लो येद्रायनी कसले मुखार आयल्यार आनी सीता देवीन पक्कने भिरल्यार तेन्ना ते विंगड राक्षसान त्या पुरा म्हणटात पळय तांणी ओट्टू जेतली आनी कसं एक जावचें पुरो ताकाची तो भरपूर मागशी बसून सीता देवीक आयक पडच तशी रामाल कीर्तन गुणगान करता आशिल्लो आनी मुखार सुन आयल्यार पक्कने सीता देवी नाशिल्ले एकल्यार की रावणालें कसं की एक मायावी शक्ती ताका हनुमंताक अशी म्हणटात पळय फुडले मुखार येवची नाका आशिल्लें तागेले समय घेता आशिल्लो कीर्तन करता आशिल्लो आनी ताका दिसता हनुमंताक ती कसं की आनीक संशय आसा म्हूण तेन्ना हनुमंत असल 2-3 विशय सांगता खंयच्यान म्हणटात पळय ते सीता देवीक आनी रामाक मात गोत आशिल्लो विशय तो विंगड कोणाक गोत नाशिल्लो लक्ष्मणाक वय गोत नाशिल्लो म्हळ्यार रामान तो विशय हनुमंता सांगिल्लो आसा हें सांगलें सीता देवी कळटा की हें म्हणटात पळय हें कसं मायावी शक्ती न्ही बदलची म्हूण आनी तें पुरो आयकल सीता देवी बळबळी रडता म्हूण सांगिल्लो आसा आनी हनुमंता पळोवन सांगता कळटा तिका की रामान पेटयलेलो हनुमंत तो सेल्फ इंट्रोडक्शन करता आनी तिका हनुमंता निमगिता म्हळ्यार इतले काळ नंतर कोणी पुणी मेळ्ळा राम कशें आसा कसं करतास तो मेगेल विशय उडगास येता की ना ताका तेन्ना हनुमंत सांगता खंय पुरा दिवस रात्री हे देवी तुगेल विशय उडगास करता तो मेगेल सीता कशी आसतली मेगेल सीता कसं कश्ट जाता आसली ह्यांची सांगची रामान म्हणून सो आमी पळयता हो एक प्रसंग देवाले सीता देवीले आनी देवाल व्हड भक्त हनुमंताले तांणी ओट्टू मेळ्ळें हो एक प्रसंग आमी पळयता दोग जन आमी पळयता देवाल देखून दूर आसा ती हनुमंतूय दूर आसा सीता देवी दोग जन लंकांत आसा ती जाल्यार ह्या समयार वय पळया ती तांणी दोग जन ह्या कश्टांतूय तांणी रामाल प्रेझेन्स अनुभव फील करता आसा ती दूर आसच्या पुरो जाल्यार तांणी ते रामाल कीर्तन देवाल नामस्मरण रामाल विशय उलयता आसा ती तांणी तेन्ना ते राम थंय आसा म्हूण तांकां दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेन तुवें ते श्लोक येता पळय मच्चित मद्गत प्राण बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च म्हळ्यार हें व्हड भक्तान लक्षण म्हूण कृष्णान भगवद्गीतेंत सांगचें आसा की व्हड भक्त म्हळ्यार कसं न्हय
तांगेलें मन मत चित्त मत गत प्राण तांगेलें सगळें जीवन मेगेल खातीर आसता आनी तांणी कसं उलोवन घेवचें बोधयन्ते परस्परं कथयन्तश्च मान नित्यम हेतनाय मेगेल विशय उलयता ती आनी हे मेगेल विशय उलयता कीर्तन करताना तुष्यंतीच रमंतीच कसनय कश्टांत असल्यार वय तांकां ते कश्टाचे आसूनय तांकां ते म्हणटात पळय तांणी तांतू तुष्यंतीचे रमंत कश्टांत वय तांकां एक आनंद आसता देवालें विशय उलोवचें तूं देवाल कीर्तन करचें तूं तें आमी हांतू हे रामायणाचे ह्या प्रसंगांत पळयता की दोगांय जण दूर आसा ती कश्टांत आसा ती लंकेंत आसा ती जाल्यार ह्या समयार वय तांणी ओट्टू मेळ्ळूं आसा ती म्हूण देवाल विशय करतात आनी हनुमंतू सीता देवीलें म्हणटात पळय तें एक तिगेलें विशेश एक हें दया हें करता कसं जालें की रावणान सांगिल्लें आशिल्लें की 1 वर्स जातरी हांव तुका मान सोडटलो म्हूण आनी 10 म्हयने जावन आशिल्लें आनी हनुमंताक दिसता की म्हणटात पळय कसं करचें म्हूण तो तेन्ना हनुमंतू तागेलें तें व्हड रूप करून दाखयता सीता देवीक जाल्यार सीता देवी सांगता की न्हय हांव तुगे लोट येवची सम न्हय म्हूण रामान येवनू व्हरका म्हूण तेन्ना अशें आसतना हनुमंताक कळटा आनी हनुमंताक त्या रावणा वयली भारी कोप आसता आनी ताका दिसता की एक कसं पूण एक तांकां ट्रायल दाखोवका म्हणून रामान शक्तीचें ताकाची हनुमंत थंय वता आनी आमकां गोत आसा कशें तें अशोक वाटिका आशिल्लें शोक वाटिका कोण सोडता पुरा झाड उमटोवन हें करून पुरा जेन्ना मारून आनी त्या रावणारा वतरी हनुमंतालें बाल्ला कुज दिवस तें आमी प्रसंग गोत आसा सीता देवी केन्ना कळ सीता देवी प्रार्थना करचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा हनुमंताक कसनय जावचें नाचें म्हूण तेन्ना हनुमंत पळयता खंय की उज्ज लागिल्लो आसा मेगेल बाल्लाक जाल्यार कांय एक प्रकाराचें वय दुखी ना कसने हुणसाणी ना कसने ना म्हूण तेन्ना हनुमंताक तेन्ना ते अनुभव जाता म्हूण सांगिल्लें आसा की सीता देवील दय असल्यार कसने असाध्य ना म्हूण म्हळ्यार हें एक प्रकारान आमी पळयता की रामालें देवाल कार्य देवाल गुरूल कार्य कसने करताना सीता देवीलें रक्षण असल्यार कश्ट बायचे दृश्टीन दिसच्या पुरो आमकां ते अनुभव जावचे पुरो जाल्यार ते कश्टांत तूं चड दुख पावनासी ते देवाल सेव करचें राबयनासी ते सीता देवी आमकां ते कसन ते आशिर्वाद जावका ते दिता ते हनुमंताल अनुभव त्या रामायणांत आमी पळयता की सीता देवी रक्षण आशिल्ले निमित्त इतलें त्या पुरो बाल्ला उजिल्लो कोण कसन केल्लें रामाल खातीर कार्य करताना सीता देवी खंडीत रक्षण करता म्हूण आमी पळयता आनी ते एक आमी पळयता की गोविंदाचार्य म्हणून आशिल्ले तांणी श्री वैष्णव संप्रदायाचे तांणी सांगिल्लें हे प्रकार एक प्रकार सिद्धांतीक रुपार पळयल्यार पळय सीता देवी एक आत्मा प्रतीक म्हूण आनी रावण म्हळ्यार मन म्हूण आनी लंका म्हळ्यार देहा लेकारी म्हूण म्हळ्यार आमी अशी आसा ती की म्हणटात पळय की आमी केन्ना देवाल विशय उलगास करता ती आमी ह्या संवसारांत हे देह स्विकार करून हे संवसारांत आमी मस्त सकट विशयान सिरकून पडटा ती मना निमित्त म्हळ्यार हे देह आमगेलें लंका म्हणके आनी मन आमगेलें रावणा म्हणकेची म्हूण तेन्ना अशें ते गोविंदाचार्यान हे सिद्धांत दाखयलेलो आसा जाल्यार ते गुरू रुपारी देवाल दयेन वैष्णव रुपारी ते हनुमंतान येवचें आसा आनी ते आमकां गुरूल मनांत कसन आसा वैष्णवाल मनांत कसन आसा ते सांगचें आसा म्हूण सो आमी पळयता ह्या एक सिद्धांत सीता देवील ते प्रतीक ते गोविंदाचार्यान सांगिल्लें आसा आनी कशी सीता देवी कसनय ते कश्टांत असल्यार ती दृढ आशिल्ली आनी देवाल देखून दूर असल्यार कशें आमकांय आतां हे संवसारांत आसतना आमी फिजिकली देवाल उठनावर आमकां आमी साधक जावन आसतना आमी मनांत वय आमकां देवाल एक स्मरण करचें जायना जाल्यार आमी हे सीता देवीले प्रसंगांत तिगेले त्या चरित्रांत पळयता की असल परिस्थितीन तुय म्हळ्यार रावण आमकां रावणा म्हणके आमगेलें मन आसा तेसल हांतूय आमी रावणान सांगेल सीता देवीन केन्ना आयकनी म्हणटात पळय मायंड कॅन ओन्ली प्रपोज बट कॅनॉट इम्पोज आमगेलें मन हें करी तें करी मस्त सकट म्हणटलें कशी रावणाक सीता देवी फोर्स करूं जायनाशिल्लें जाल्यार तो मस्त सकट येवन न्हू हें जाल्यार लायक जातलें अशें करून म्हण एक पंत असल पुरा विशय सीता देवी सांगता आशिल्लो पुष्पक विमान दाखोवचें और एक पंत भिवून सरता आशिल्लो तसलें मस्त सकट मन हें आमकां सांगता आसतलें म्हूण ते गोविंदाचार्यान सांगचें आसा रावणा म्हणकेची जाल्यार मनाक आमकां फोर्स करूं जायना सीता देवी म्हणकेची दृढ निश्चय जाल्यार आमी आमगेल्या आध्यात्मीक जिवनांत मुखार सोडून भक्तींत मुखार सून गेल्यार आमकां ते भक्तीचे आमी अनुभव करूं येता म्हणून
तो सीता देवीन हें म्हणटात पळय एक सिरिनिटी प्रेयर तें फेमस आसा त्या प्रकारान आमी पळयत की सीता देवीन तें आमकां प्रॅक्टिकली दाखयलेलें आसा की मस्त सकट परिस्थिती अशी आसता खंय आमकां कसलें चेंज करचें जायना तें आमी स्विकार करता जाल्यार मस्त सकट परिस्थिती अशी आसता खंय आमी प्रयास करून चेंज करूं साध्य आसा ते आमी प्रयास करूं का ते सोडूं नजे आमगेले प्रयास करूं का आमी आनी मस्त सकट विशयान तूं प्रयास करची की ना ते आमी देवाले मागून घेवं का की देवान आमकां चांग बुद्धी दिवं का हे दोन विशयांत अंतर पळोवच्या खातीर म्हूण सो सीता देवीन ह्या चरित्रांत तूं आमी आयच्या दिवसांत पळयत की तिणें त्या चरित्रांत दाखयलेलें ते परिस्थिती स्विकार करून घेवचें सो हो एक विशय संक्षिप्त रुपार सांगिल्लो आसा आनी लास्टार एक 2 पॉयंट सांगचे म्हळ्यार जनरली एक कोणता मन आहेत ते माया सीता छाया सीता ते वेदवतीले तें कशें न्ही म्हूण आतां आमी पळयत की ऑरिजिनल तें काव्य आसा राम वाल्मिकीन बरयलेलें तातूंत माया सीता वेदवती तसले कसले विशय ना मात रामायण इतलो व्हड काव्य की मस्त सकट भक्तान ते आनीकय ते विवर्सून बरयलेलें आसा म्हळ्यार वाल्मिकी रामायण तसं ना तसं पुरा डिटेल्स मुखारसून ते बरयलेलें रामायण ते व्हड व्हड भक्तान तातूंत बरयलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा ते मुखारसून बरयलेलें तातूंत रामायणांत ऑरिजिनलांत न्हय तातूंत ते वेदवतीले विशय येता आनी त्या वेदवती विशय अशें सांगिल्लें आसा की तिका विष्णूच तिगेलो पती जावका म्हूण तिणें तें तपस्या केलेलो आसा आनी तिणें तें तपस्या करतना रावणान येवन तिगेलो अपमान करचें आसा ताका तिणें तें श्राप दिवचें आसा की मुखारसून हांव तुगेलें मृत्यूचें कारण जातली म्हूण सो आमी पळयत की केन्ना अशें सांगिल्लें आसा की केन्ना तें लक्ष्मण रेखा क्रॉस करतना ते अग्निशी आशिल्ली तेन्ना तातूंत वेदवती और ती माया सीता कोण म्हूण ती येता आनी सीता देवी अग्नीला वता म्हूण सांगिल्लें आसा सो हें एक आमी प्रसंग पळयत म्हूण सांगिल्लें आसा मात आमी अशें दिसच्या पुरो आतां आमी पुरो पळयलें की हनुमंतान येवन सीता देवीले उलयलो म्हळ्यार ती सीता देवी न्हय आशिल्ली ती वेदवती आशिल्ली पण हनुमंतान अशी पुरो उलयलेलें सो ताजे खातीर अशी आमी एक मना बरयत की आतां आमी पळयत की कृष्णाले लिलेन तो आमी विमोहन लिला म्हूण आसा तातूंत आमी पळयत की केन्ना ब्रह्मू पुरा गोपबालकांक निप्पोवन दवरता तेन्ना कृष्णू ते गोपबालका स्वरुपार वचून पुरा परिवारा वचून राबता तांगेले आवज बापूक कळिना की तो तांगेलो चेडूं न्हय म्हूण म्हळ्यार कृष्ण त्या लेखारी एक्झॅक्टली तांगेल्या मणकेची म्हणटात पळय पुरा म्हळ्यार तांणी उलोवची उतर कशी तांणी दिश्या कशी तांगेले स्वभाव कशी ते एक्झॅक्टली रेप्लिकेट करता म्हळ्यार हें दिव्य जावन आशिल्लें कोण व्यक्ती आसा ती तांगेले पुरांत हें साध्य आसा आनी केन्ना वेदवती सीता देवील स्थान घेता तेन्ना सीता देवील पुरा कसन ते पळय स्मरण आसा सीता देवील ते स्वभाव आसा ते पुरा वेदवतींत येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखारसून ते अग्नी परिक्षांत तूं वेदवती देखून अपास ती सीता देवी येता तेन्ना ते वेदवतीन कसं पुरा ते अनुभव केलेले ते पुरा सीता देवीन तूं ट्रान्सफर जाता एक प्रकार म्हूण पळयत की ते पुरा मेमरीज ते कसं जाल्लेलें सो आमी पळयत की देवा लिलेंत पुरा अशी आसता वेदवतीक विष्णूच पती जावका म्हणून त्यावेळी जाता आनी तिका अशी आशिल्लें की ती रावणान मृत्यू कारण जावका त्यावेळी जाता म्हूण सो एक प्रकारार पळयत की अशी न्हय तें एकदम सिमलेस ट्रान्सफर आशिल्लें अशी न्हय की एक विंगड व्यक्ती आशिल्लो आनी हे विंगड व्यक्ती आशिल्लो सीता देवी गोत नाशिल्लें की लंकांत कसन जालें की ती नाशिल्ली न्हय आनी वेदवती गोत नाशिल्ली फूड कसन जालें कसलें की ती फूड नासना तशी ना एकदम सिमलेस ट्रान्सफर आशिल्लें पुरा मेमरीजाचें चरित्राचें कशी तें देवाल तें दिव्य जावन आशिल्लें तें म्हणटात पळय सो तो एक विशय आमी त्या मना वरयत की तशी जावन आशिल्लें म्हूण आनी एक दोनूय विशय एक पंत येता की अशी तें विंगड जनाल आयकून देवान सीता देवीक तें वाल्मिकी आश्रमा पेटयलें म्हूण अशी करची समवें म्हूण हें कसं म्हणटात पळय हें फॅमिली स्ट्रक्चर अगेन्स्ट न्हय की पत्नीक खंयकी पेटोवचें म्हूण इनफॅक्ट आमी पळयत रामायण सगळें विश्वांत आमी पळयल्यार की फॅमिली स्ट्रक्चर पळयल्यार इंडियांत म्हणके फॅमिली स्ट्रक्चर मस्त उणे कडेन आसा हे फॅमिलीजान ओट्टू रावचें म्हूण आनी हें कारण अशें आसा की रामायणाचें तें काव्य ताचें चरित्र तातूंत देखून आमकां कसन तें शिक्षण मेळटा तें आमगेले इंडिया पुरा जेन्ना ब्लडांत आसा म्हणटात पळय रक्तांत आसा हें रामायणाचो विशय
ताजे निमित्त आनीक ते फॅमिली स्ट्रक्चर परिवारांत ओट्टू रावचे ते थोडे आनीक इंडियांत व्हरला विंगड कडेन फुडें पळयल्यार पाश्चात्य देशांत ह्या पुरा विशय ना तेन्ना अशी पुरा रामायणा विशय आसतना सीता देवीक दूर कसो पेटयलें सो आमी एक 2-3 पॉयंट मना बरयता मागीर तांकां हांव कंक्लूड करता की सगळ्यांची रामायणाचे आमी मूड पळयल्यार त्याग पुरा जन त्याग करता ती भरत त्याग करता लक्ष्मण त्याग करता पुरा त्याग आनी पुरा जनाक कश्ट येता सो हे रामायणाचे ओवरऑल मूडच अशें अशें की एक कश्ट येता म्हणून आनी आमी पळयता सीता देवीक पेटयतरी रामान विंगड वार्डीक कोण घेवं तशें जाल्यार रामान करनी आनी मस्त सकट यज्ञ आसता आशिल्ली ती काही धर्मपत्नी ओट्टू बैसुका ताका मस्त सकट ब्राह्मणान आनी देवा सांगिल्लें की यज्ञांत आनी तूं राय जावन भाग घेतास तेन्ना धर्मपत्नी जावका तुका अशी एकल्याना बशें जायना तेन्ना सीता देवीन तेन्ना रामान तिगेलें एक सीता देवीले विग्रह केलेलें ते विग्रह ते यज्ञ मंडपान तूं राम दिसता आशिल्लो म्हळ्यार केन्ना दोग जाण ओट्टू बैसका तेन्ना सीता देवीले विग्रह दवर न्हू राम बगलेन बैसून ते यज्ञाच पूर्णाहुती करता आशिल्लो म्हूण आमी पळयत सो त्या प्रकाराची भावना आशिल्ली आनी एक पंत आमकां लायफान तशी चॉयस करपा पडटा हें केल्यार सम हें केल्यार सम तांत न्हू एक सम आनी एक सम न्हय जातल्यार आमगेली चॉयस इजी आसा सम आशिल्ली करता म्हणून जाल्यार पक्कने दोन्ही चॉयस आमगेल्या कसं आस पडल्या हें वें सम तें वें सम तेन्ना तें एक डिफिकल्ट जाता म्हणटात पळय डिलेमा म्हणटा ती कसं करचें म्हूण कळना ताका अशी हें एक परिस्थिती अशी येयली आतां पुरा कडेन रुमर स्प्रेड जाल्लें की सीता देवी रावणान लोटू राबून येयली अग्नी परीक्षा जाल्यार पुरा जनाक तसं जाल्यार रुमर म्हळ्यार हें जगत्यान तूं संवसारांत अशें आसा की एकल्यान उलोवचें सूर केल्यार आनीक उलयता आनीक उलयता आनीक उलयता आनी पुरा जन मागीर ते उलोवचें सूर करता ताजे विशयार तेन्ना असल परिस्थितीन तूं रामाला एक 2 चॉयस आशिल्लें एक ते राजधर्म पालन करच्या खातीर ताणें तें एक एग्जाम्पल सेट करता आशिल्लें एक रायान तागेलें कर्तव्य पालन करच्या खातीर जनाल खातीर तो कसले करूं तयार आसा म्हणून आनी दुसरें आशिल्लें की तागेलें पती धर्म की ना हे दोन्ही करेक्ट आशिल्लें ताका फॉलो करपा पडटा आशिल्लें आतां आमी सादारण म्हणटा आज कालांत पळयल्यार कोणीय पॉवरफुल पोजिशनांत आसल्यार मिनिस्टर हें तांणी तांगेले पुरा परिवारा जनाक पुरा ताजे निमित्तान कितले मॅक्सिमम फायदो जावेत पळय तशें पळयता ती तांगेल्या पोजिशन आसल्यार जाल्यार रामान आदर्श राय नव्हतो त्या समयार कसं डिसिजन घेवका ताका तागेल्या परिवाराक कितले कश्ट जावं ताका तें एक एग्जाम्पल दिवंक आशिल्लें आत्ता कालांत नेपोटिझम म्हळ्यार तांगेल जना खातीर करच्या पुरो ती जाल्यार रामाक एक एग्जाम्पल सेट करपाक आशिल्लें ताजे खातीर म्हणून आनीक एक कारण आमी पळयत की फुडें भृगु ऋषीले बायलेन एक राक्षसाक रक्षण केलेलें ख्याती देवी तिने रक्षण केलेलें जाल्यार देवान विष्णून तें आयिल्लें तेन्ना तें रक्षण केलेलें राक्षसा मान सोडता तेन्ना ताण मुखारसून ती तेका रक्षण करूं येताना ख्याती देवी बाई मृत्यू जाता म्हणून सांगिल्लें आसा तेन्ना ते भृगु ऋषीक कोप येता तेन्ना सांगिल्लें विष्णू वैरी की तुगेले निमित्त म्हगेले धर्मपत्नी मृत्यू जाल्लें आनी तो श्राप दिता म्हणून सांगिल्लें आसा की मुखारी तूं मागीर तुगेले धर्मपत्नी पत्नी दोकून दूर जातलो म्हणून सो लक्ष्मी आनी नारायण म्हळ्यार तांकां ओट्टू आसतात तांकां विंगड करूं जायना जाल्यार त्या श्रापा प्रमाणारी देव केन्ना रामाल अवतार घेता तेन्ना तें श्रापाचें तें दाखयलेलें ताजी ते म्हणटात पळय ताजे देव अनुभव करता आनी त्या परिस्थिती निर्माण जाता हे भृगु ऋषी श्रापाचें म्हणून आनीक एक विशय पळयल्यार पुरा जेन्ना रामान तूं दशरथ असो आमी तावळ सांगल्या म्हणके तांगेले स्वार्थ कांय ना तांगे निज स्वार्थ कांय ना आनी आमी सीता देविल्यान तूं पळयता ती एब्सोल्युटली अंडरस्टँड करून घेता की रामान ते कसले ते डिसिजन घेतिल्लें म्हणून अशी ना की मुखार ती लवकुश सांगता पळय तुगेले अण्णान कसन केलें मेगेलो तूं कोणकी कसन की सांगिल्लें निमित्त आमकां इतलें दूर आश्रमा पेटोवन सोडलें ना भारी एक छान रुपार ती केलें तें कसन ते म्हणटात पळय म्हळ्यार एक पात्र आसा दशरथ लक्ष्मण पुरा ते पात्र आसत पळय रामायणाचे एक जनाल चरित्र तांणी समयान तूं केन्नाय तांगेली मूड अशी आसता की हांव देवाल कार्यान तूं कशी भाग घेवं मेगेल खातीर कसन सेव करीत म्हाका पर्सनली कितले त्याग करचे पुरो जाल्यार देवाल खातीर तागेले देवाल मनान ताका कसन जावचे खातीर कसने करूं तयार आशिल्लीं तांणी आनी सीता देवी त्यांची मूड आरी
हें डिसिजन एक्सेप्ट करता म्हूण पळयता. आनी आमी ह्या पॉयंट पळयलें आसा तांणी दिव्य जावन आशिल्लें तांकां केन्नाय सीता देवी, कृष्ण राधा, लक्ष्मी नारायण तांकां केन्नाय दूर करूं जाता एक्चुअली. ते आमकां दिसचे खातीर मात तांगेली ती भक्ती, तांगेले मध्य आशिल्ली ती प्रिती ते असल परिस्थितींतू आनिके वाडून येता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार त्या टायमार ते स्टँडर्ड्स आशिल्लें म्हूण पळयता. सो हे एक 2 पॉयंट आशिल्ले ते हांवें सांगिल्लें. सो हांव संक्षिप्त रुपारी रिकॅप करता. आज आमकां एक सांग रुपारी सीता देवी जन्मोत्सवा दिवस आमी पुराजन ओट्टू मिळून एक 2-4 विशय सीता देवीले विशय आमी चरित्रा विशय गुणगान केलेलें. आमी तिगेल्या प्रार्थना करुया आयच्या दिवसांतू कशी ती खंयचेय कार्य देवाल खातीर करूं वता आनी सीता देवी रक्षण करता तशींच आमी साधक जावन आसूं कशें की आमगेले किंचित रुपार आमगेले स्थानार दखून कितले जाता आमगेले साध्यान ते सेव करता ती जप करता ती कशें की आमी प्रयास करता आसा ती सीता देवी आशीर्वाद आयच्या दिसा मागून घेतल्यारी तिने कशें दाखोवन दिलेलें आसा. हनुमंतान अनुभव कशी केलेलो की तो ती रक्षण करताची म्हणून तशी आमी प्रार्थना करूया म्हणून. तसं चूक जावन आसल्यार तुमी क्षमापण करता. एक आपास कृपा करता. आमी आज पळयलें स्टार्टिंगारी की कशी सीता देवील जन्म जालोलो अद्भुत. मागीर आमी मुखारसून पळयलें सीता देवील स्वयंवराचे प्रसंग पळयलें. मागीर आमी पळयलें की ते सीता देवील आनी रामचंद्रान तांणी कशी ते वना वचका जाल्यार तांणी कशी ते उलोवन घेतिल्लें आनी दोग जाणांक ते एक चरित्र आनी तांगेलें ते एक लक्षण कशी एक प्रकार तांणी कोणालें मन दुखयना तशी दोग जण तांगेलें ते चरित्र आमकां देखून येता त्या प्रसंगांतू म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी मुखारसून आमी ह्या विशय पळयलें की कशी सीता देवील त्या चरित्रांतू एक व्हड विशय आमी पळयत म्हळ्यार तिगेल्या शक्ती आशिल्ली तिन ते खंय एग्री करता थंय एग्री केलें ना म्हळ्यार खंय तिन स्विकार करता थंय केलें ना आनी खंय स्विकार करचें ना तिन दाखयलें ना. देवाल सेवेन तूं वनांत वचुका तेन्ना ते रामान सांगिल्लें तिन स्विकार करनी ती येताच म्हूण बशिल्ली. आनी केन्ना असल परिस्थिती आयली की ते देवान तें कशें की तें लंकेंत सुख आशिल्लें त्या परिस्थितीन तूं तिन ते स्विकार केलें और मुखारसून तीक वाल्मिकी आश्रमा वचुका पडलें त्या तीन स्विकार केलें. म्हळ्यार कशें की एक विपरीत परिस्थिती आसतना वय ते स्विकार करून जिवनांतू तांतूय कशी आमी देवाल सेवा करूं येता भक्ती करूं येता त्या मात मना वयल्यार मुखारसून वच येता म्हूण त्या सीता देवील त्या चरित्रांतू ते आमी शक्ती पळोवं येता. आनी लास्ट सार आमी पळयलें की कशी हनुमंतान ते रावणान सीता वतर आमी तिगेले ते अलर्टनेसाचे पॉयंट पळयलें कशी तिने ते आभूषण तो वानरा खातीर पाडयलेलें आनी जटायू सांगिल्लें की तूं रामा मेसेज करता म्हणून. म्हळ्यार ते कितले कश्टा परिस्थितीन तिन तिगेले ते अलर्टनेसाचे पॉयंट सोवणी म्हूण आमी ते पळयलें. आनी मागीर आमी पळयलें की इतले पुरा कश्ट आसतना वय आमी पळयता की एक्चुअली आमी प्रॉब्लेम आसतना डिमोरलायज जातात म्हळ्यार आमकां केन्ना कशें मनांत कशें नासलें म्हूण. फॉर एग्जाम्पल आमकां एक सान कंट लागल्यार मस्त कोप येतलो. अरे कंट पांया लागलो कोण बाय हांगा कंट पळय न्ही ताणें मना वरवीं कट्ट करता आशिल्लें म्हूण जाल्यार तांची डॉक्टरान इंजेक्शन दिल्यार ते कंट लागल्या म्हणकेची जाल्यार तेन्ना आमकां कोप येना. कशें जालें की आमकां तेन्ना दिसता की ना म्हाका कशें की सवकी ना मात तें इंजेक्शन दिल्यार सवकी जातलो म्हूण. कंट लागल्यार तितलें दुखी जाता इंजेक्शन जाल्यार दुखी जाता जाल्यार आमकां केन्ना गोक्त आसा की कश्ट आयल्यार वय कशें की आमगेले बऱ्या खातीरच हें म्हूण ते आमगेले मनांत आसतना तेन्ना आमकां तें दुख्ख जायना आनी ते सीता देवीन तें चरित्रांत तिगेलें प्रदर्शन करून दाखयलां म्हूण सांगिल्लें. आमी पळयलें की सीता देवीन एकली आसतना तिगेले भक्ती आशिल्ली म्हूण. आनी मुखार आमी ते गोविंदाचार्यान सांगिल्लो तो एक विशय पळयलो की कशी सीता देवी म्हळ्यार ते रावण एक प्रकार मना म्हणकेची लंका देहा म्हणकेची जाल्यार सीता देवीन कशी दृढ निश्चय केलेलो आसा मनान सांगिल्लें आयकनातलेरी तशी आमी तें एका चरित्रांत शिकयता म्हूण. आमी चोंग प्रसंग पळयलो दोग जण भक्तां मध्ये हनुमंताल आनी सीता देवी मध्ये की कशी तांणी रामाल गुणगान करता आशिल्लीं ती म्हूण. सो आनी मागीर आनीक एक पॉयंट पळयलें अनुभव हनुमंतान कशें अनुभव केलें की ताका बाल्ल आवज लागल्यार जाल्यारय कांय दूख ना म्हूण म्हळ्यार त्या सीता देवील दयेनाची म्हणून तें आमी पळयलें म्हूण आमी पळयता. सो आनी लास्ट सारी आमी हें एक पॉयंट पळयलेलें की आमगेलें मन रावणा म्हण केशें पुरो सीता देवीन रावणान सांगिल्लें कितले भिवयल्यार तीन दृढ निश्चय दवरले तशींच आमगेलें मन कशें कशें सांगता आसल्यार
आम्ही आमगेल भक्तींत आध्यात्मिक जिवनात मुखारसून वचत मनाक फोर्स करू जायना रावणा फोर्स केला म्हणटा आमी कसं कोरका ते आमी कोर येता आमी धड असल्यारी म्हण ते सीता देवीन दाखोवन दिलेलें आसा आनी लास्टार आमी ते वेदवतील विशयी आनी ते अशी एक ते पळयलें की त्या रामान आनी सीतान ते आपासतानी सीता देवी वाल्मिकी आश्रम ते कसं कारण आशिल्लें उलयलें तुका कसं चूक जावन आसल्यारी तुमी पुराजना क्षमा करून पूरा धन्यवाद या किंचित रूपार सेव केलचे तुम्ही भाग दिले हरे कृष्णा सीता जन्म महामहोत्सव की जय सीता देवी की जय राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभूजी तुम्ही मस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वर सीता देवी सांगून दिलेलं सर एक पॉइंट मस्त इंटरेस्टिंग असेल तर कसं म्हणणार आहे प्रति मनुष्याला जीवनातो काल कर्म दैवाचा इन्फ्लुएन्स असतात आणि एस्पेशली सीता देवी जीवनातो या इन्फ्लुएन्स लागला तशी तुम्ही सांगेलच की सीता देवी अशोक वाटिकातो रामनामा शक्ती मितीनं एकली नाशिल तशीची आम्ही जीवनातो श्रीरामाला श्री कृष्णान नाम घेतणारी आमका शक्ती आणि धैर्य मिळतात धन्यवाद प्रभूजी आधी सत्संग येऊन आमका सीता माता विषयी सांगून दिलेले का धन्यवाद आणि आधी उपस्थित सर्वांकाही धन्यवाद आणि भागवत पुराण कंकिणी आणि महेश नायक प्रभूजी का मी याला कृतज्ञते कोणाकही कसले क्वेश्चन्स असणारी त्यांनी प्रभूजी का अनम्यूट करून निघूयात या चॅट बॉक्स सगळ्यात या कोणाकही कसले क्वेश्चन्स ना असणारी आम्ही आईच्या अनाउन्समेंट आवाचा हरे कृष्णा हा मथुरा माताजी प्रभुजी विथ योर परमिशन हम एक पॉइंट ऐड करू येस माताजी प्लीज आम्ही तुम्ही सांगेल ऐकूच्या खातीर एकदम केन्ना इगर असतात लकीली हांव आजी 9th चॅप्टर रामाले कथा वाचित आशिल्ली ओके भागवतम एक पॉइंट म्हाका हे खुश जालें कसं म्हळ्यार आता इंद्रजीतू हानी पुरो सकड कोण ब्रह्माले हांगेल शिवाले पुरो वर घेवन कसल आयुध तांगेल्या पुरा आशिल्ले राक्षसाला पुरा जाल्यार वानरा लागी कसले ना तांणी फातोरू रूख असल सक उडून तांणी युद्ध केलेले तांगेले कसं आशिल्लें म्हळ्यार सीता माताले एक आशीर्वाद आणि तिगेले एक कृपा आशिल्ले निमित्त तांणी कसल ते आयुध एदराक हांणी तांकां सोलसूचे जाले म्हळ्यार हांव आजी वाजिले सो आम्ही देवाल कृप कशी ते सीता माताल कृप की देवाल कृप आम्ही कशी आमगे जीवनात आम्ही घेवचे म्हळ्यार ते आम्ही आलोचन करता शिवाय आमगेले आयुध ना आमगेले शक्ती ना आमगेले ते ना आमगेले हे ना म्हणून आम्ही लॅमेंट करची नाही आम्ही ती देवाल दिव्य शक्ती आम्ही कशी आम्ही संपादन करचे म्हळ्यार ते आलोचन करता म्हळ्यार हे आज हांव म्हाका आज वाजिल म्हाका ते भारी खुश जाले ते सो थँक यू प्रभू दॅट्स ऑल हरे कृष्ण आणि कोणाक कसं अनुभव श्यामला माताजी सांगा तुम्ही सांगितलं प्रभूजी म्हाका आता इतली सगळे रामायण सीते खातीर कोण लास्ट ते ग्रुप विणसतना एक अगसाल उत्तर ऐकून तिका ते वन आपेटोचे ते एक बरोची ते एक सम म्हण दिसान पुरा तितली सगळे राम खंयचे एक मिस्टेक करना तिले तितली सीता वैरी आशिल्लो कडेर म्हणतना ती गुरबीण आसतना तिका काणो एक अगसाल उतराक एक थंय क्लोज करची बदलाक तेंचे कारण कोण ताका लक्ष्मणाला सांगून सीता काडप केलेलं एक कसं की एक कारण आसा म्हाका ते थोडं आसना एक रिजनच काय जाल्यार ते एक सांगितलें 3-4 कारण असतात तू सांगल्यार म्हणतात पळय की पण रुमर्स अशें आसता की ते इतले स्प्रेड जाल्ले रुमर्स रामान ते ट्राय केल्लें की सांगचे की नाही तशी नाही म्हणून तागेले ते राजधर्म जावन ते रायल पावर दाखयलें जाल्यार जन अशी दिसतशिल्लें की पळय तो तागेले पावर मिसयूज करून सीता देवी प्रोटेक्ट करता असं म्हणून ते एक प्रकार ताका तागेले 2 चॉयस आशिल्ले एक तागेले सीता जनाल आयकूच नाशिल्लें आणि एक एग्जाम्पल दाखोवचें की राजधर्मा खातीर की प्रजान तू कसले एक विषय असल्यारी संशय असल्यारी तो ते
प्रजाक आणि तांगेल मनांत कसं नसलेली ते खंयचे पॉइंटार संशय दिवचे जायना म्हणून आणि त्या पॉइंटारी आम्ही एक पळयता की ताणें दोन्ही रायट आशिल्लें एक प्रकारे की रायल धर्मान ते डाऊट क्लियर करचे इम्पॉर्टंट आणि दोन्ही आशिल्लें सीता प्रती एज अ पती तिकेल पोजिशन आशिल्लें जाल्यार हिची आमी त्या रामायणाचे ओवरऑल मूड पडलेल्यार पळय पुरा जनान ते हायर रिजना खातीर सॅक्रिफायस करची मूड आसता की खंयचे एक्सटेंट वतात आनी विंगड जना खुश करचे खातीर म्हणून ताका रामान हातूंत राजधर्म सिलेक्ट केल्लो पूण त्या एक पॉइंट आमी पळयता आणि दोन्हीच पॉइंट त्यांचे आशिल्लें की कितल्यांचे एक म्हणटात पळय की ते एक सॅक्रिफायस करचे एक मूड आशिल्लें आणि दोन्ही पॉइंट आमी पळयले ते भृगू ऋषीलें ते भृगू ऋषील श्राप आशिल्लो की लक्ष्मी आनी नारायणान विंगड जावका म्हूण मुखारसून त्या वेळी एक पॉइंट आशिल्लें आणि आनीक एक एक्चुअली एक मुखारसून आनीक एक पॉइंट आशिल्लें की एक राक्षस अशी आशिल्लो की ताका ताणें अशी वर मागून घेतिल्लो देवाल्याक की इंद्रान म्हळ्यार लक्ष्मीन आनी नारायणान विंगड आसतना म्हाका मारूं शकता म्हणून म्हळ्यार लक्ष्मीन आनी नारायणान केन्ना विंगड अशें साध्य ना आनी जाल्यार त्या राक्षसान अशी ब्रह्माल्या तो वर मागून घेतिल्लो आणि तेन्ना अशी जाता की रामान आनी सीतान विंगड जाल्ले सिद्धा इंद्र त्या असुरा वाट लढाई करचे सूर जातके आणि केन्ना तो इंद्र त्या असुरा मारत पळय तेन्ना राम सीतेक आपयतके म्हळ्यार येवका तूं आतां म्हणून सो मस्त सकळ कारण आसा ती जाल्यार आमी एक विशय वर येता की देवान आनी मुखारसून तांणी दूर नासल्यार तांगेली प्रीत एक्चुअली वाडून येता आमकां ते दिसच्या पुरो की तांणी विंगड जाली ती म्हणून जाल्यार तांणी विंगड असल्यार केन्ना ओट्टू आसतात तांणी ते आमकां ते आमगेल दृश्टीन दाखोवचे खातीर आणि देवान ते एक संभव करून दाखयलें सीता देवीन की देवाल सेवेन तूं रामाल मनान तूं ताण सांगिल्लें एक उतर दवरच्या खातीर कशी ताणें दशरथालें तशी केलां मू दशरथाल उत्तर दवरच्या खातीर तो चमकल मू दशरथा कितले कश्ट जावन आसचे पुरो तशींची सीता देवीन पळयलें की असल समयान तूं रामाल एक उत्तर दवरून घेवका जाल्यार हांवय वता म्हणून आणि ताका वन आपयटलें न्ही अयोध्या राज्या भितरय आशिल्ली ती वाल्मिकी आश्रम म्हळ्यार ते अयोध्या राज्यांत तो आशिल्लो सो त्या प्रकारारी आमी ते एक मना पळयता